दर वर्साप्रमाण ह्या वर्सा लेगीत मंगळारा 2 मेक वर्ल्ड अस्थमा डे मनयलो. अस्थमा केअर फॉर ऑल ही ह्या दिसाची थीम आशिल्ली. ह्या निमतान पणजेच्या हेल्थवे हॉस्पिटलाचे दोतोर तशेंच नर्सींनी हेल्थवे हॉस्पिटल ते आझाद मैदान मेरेन रॅली आयोजीत केल्ली. अस्थमा आशिल्ल्या दुयेंत्यांक आपली भलायकी कशी सांबाळची हे विशीं जागृत करपा खातीर पॅम्पलेट्स लेगीत वाटली अशी माहिती हेल्थवे हॉस्पिटलाचो काळजाचो दोतोर आकाशदीप अरोरा हांणी दिली. हॉस्पिटलान आयज 2 मे 2023 वर्ल्ड अस्थमा डे आसा. प्रत्येक वर्सा मेच्याच दुसरे मंगळारा आमी अस्थमा डे सेलिब्रेट करता. ह्या वर्सा 2 मेक अस्थमा डेची थीम आसा अस्थमा केअर फॉर ऑल. अस्थमा म्हणल्यार दमो ही दुयेंस खूब कॉमन जाल्या आतां. ओके, ह्याचे भरपूर ट्रिटमेंट ऑप्शन्स पयलीं नासले, पण आयचे तारीखेन भरपूर ट्रिटमेंट ऑप्शन्स आसा आमचे कडेन, पण लोकांक हेची म्हायती ना. हेची म्हायती आनी अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर आयज आमी ही रॅली केला. आमी पणजी हेल्थवे हॉस्पिटलच्यान एक मार्च ऑर्गनायज केल्लें. आमचे हे नर्सींग स्टाफ आनी हॉस्पिटल स्टाफ आनी हांव आमी हेल्थवे हॉस्पिटल मळ्याच्यान आझाद मैदानाक वॉकिंग केला. वाटेर आमी सगळे पेशंट जनरल पब्लिकाक अस्थमाचे अवेरनेसाचे पॅम्पलेट्स डिस्ट्रिब्यूट केला.